गोयचो एकवट संघटनेचो वांगडी ओलान्सियो सिमोन्स डबल ट्रॅकिंगाचो विशय बेटोस तापोवन थळाव्या लोकांची दिशाभूल करता। तशेंच ह्या संवेदनशील विशयाचेर तो राजकारण करता। हाचे फाटल्यान ताचो राजकी सुवार्थ लिपला असो आरोप कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज हांणी केला। बिरेस्तारा कासावले मार्केटाच्या लागसारच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। मिसगाईड करता ओलांचो मिसगाईड करता लोकांक मिसगाईड करून लास्ट टायम हांवें इफेक्टेड पिपलाक हांवें आपयल्ले हांव जाणा थोडे इफेक्टेड पिपल कितें सांगता ते म्हाका खबर आहा कित्याक हांव बोतेजी बार भोंवला ते बरें भिता सांगपाक भिता जेन्ना हांवें इफेक्टेड पिपलाक आपयले तेन्ना हे सांगपाक लागले म्हाका डबल ट्रॅकिंग इतलें नाका आनी आतां तुमी उलयता एक्रॉचमेंट जाता म्हण अरे एक्रॉचमेंट जाता मरे प्रॉब्लम सॉल्व करया मरे वचून उलया मरे डिस्कस करया मरे तेंका एकूच जाय पॉलिटिक्स करपाक नाका पॉलिटिक्स करनाका लोकांक कितें बरे भाशेन कितें करपाक जाय इफेक्टेड पिपलां ओके कितें रेल्वे कडेन उलोवन डिस्कस करपाक जाय तें आमी करया हांव एनी टायम रेडी आसतलो।